साध्या काळाचो 33वा इतर जराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा साध्या काळाच्या 33व्या इतराची देवस्तुती संभ्रमता आनी ह्या बागी दिसा दुबळ्यांपासून मागूंक आनी तांकां आमच्यान जाता तितली कुमोग करूंक उलो दिता. आनी आयच्या देवस्तुतेचो विशय आमकां विस्वासी रावंक आपोवणें दिता. शहबास बऱ्या आनी पातेणीच्या चाकरा ए तुज्या धन्याच्या संतोसांत वांटिली जा. ही उतरां आयकूंक एकल्यान कितें करूंक आसा म्हणली आमची हर एकल्याची आतुराय जावन आसा. पूण देवाची अपेक्षा सोंपी जावन आसा. आमकांच आमी प्रामाणीक रावचें आनी आमकां लाबल्या सर देण्या पासून देवाक उपकारी मनाचें जावन जियोवचें आनी आमकां लाबल्या देण्याचो बरो उपयोग करून बरीं फळां दिवंक प्रयत्न करचे. तर विस्वासी सेवक जावन जिवंक ह्या संभ्रमांत विशेष कृपा मागून घेवया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप एका धैर्यादीक आनी देवभिरांतीच्या स्त्रिये विशांत उगडापे करता. ती जणवायेन भरलेली आनी देवाच्या आशिर्वादान आकारलेली जावन आसा. आमी आमच्या आपोणे अर्थाबरीत रितीन जिवंक आनी त्या स्त्रिये बरी देवभिरांतीन आनी पेल्याचे सेवेन जिवीत सारूंक हें वाचप आमकां उगडासकन दिता. तर हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. क्रिस्ताच्या नांवान कोण पवित्र स्नान घेतात तीं उजवाडाची भुरगीं. सोम्याचो दीस एका स्वरा बरी येतलो देखून आमी देवाच्या हाजीरपणान ताची भुरगीं जावन सदां जियोवचें गरजेचें जेवण आसा म्हणलें आयचें दुसरें वाचप आमकां सत्राय सांगता. तर हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. स्वार्थ एक प्रस्तावन. आयच्या स्वार्थींत आशी ही अनेक वपार जेजून आपल्या सिसांक देवाच्या राजा विशयां शिकोवंक उपयोग केल्ली जावन आसा. आमी आमकां दिल्ल्या तालेंतांचो बरो उपयोग करच्यांत आमची जडती जातली म्हणलें स्पश्ट करता. तर आमकां जागृत करूंक उलो दिवची ही सुवार्ता आतां चिंतून आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर वडिलांक तांच्या ताबेंत अशा भावार्थ्यांचो मोगान पोस करूंक आनी देवाक विस्वासी रावन तांणी आपल्या देण्यांचो बरो उपयोग करूंक शिकोवंक तांकां तुज्या ससायेन आनी देण्यांनी भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळ बापा, आमच्या देशाच्या आनी राज्याच्या राजकीय फुडाऱ्यांक तुज्या जणवायेन भर. तांचो आलोचनो आनी येवजण्यो परजे मोगान प्रेरीत जायश्यो कर. देशांत अशा दुबळ्यांची आनी निर्गतिकांची अलक्षा करिनासतना सर्वांच्या बरेपणा पासून वावरूंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, कश्टांत आनी पिडेंत वळख जाल्ल्यांची काकूळट कर. तांच्या असहायक परिस्थितींत तांणी धैर्य सांडिनासतना तुज्या मोगाचेर आनी विस्वासीपणाचेर भर वचून सदां तुका विस्वासी रावन जिणी सारूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी युवजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. तांकां लाबल्या सर देण्यांचो फावो तो उपयोग करून तुका विस्वासी रावन एक देखीवन जिणी जिवंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. काकुळदारा बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी आमकां जण एकल्यांक लाबल्या तालेंताचो बरो उपयोग करून तुका मानता तसली जिणी सारूंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता.